मडगांव नगरपालिकेत नव्यान वेंचून आयिल्ल्या नगराध्यक्षाक 9 म्हयने पुराय जावन लेगीत सोंसोड्या वयली परिस्थिती सुदारपाची चिन्हां दिसून येनात। फाटल्या 6 वर्सां सावन हांगा काम करपी कामगारांक सामके बुरश्या अवस्थेत कामां करची पडटात, अशें म्हणीत भाजपाचो नगरसेवक कार्मल बरेटोन खंत उक्तायली। सोंसोड्या ट्रकांक वचपाक सारकी वाट लेगीत ना, कोट्यांनी रुपया खर्च करून लेगीत हांगा कसलीच उदरगत जाल्ली दिश्टी पडना। देखून सरकारान हातूंत लक्ष घालून सोंसोड्यार काम करप्यांचे हे प्रश्न सुटावे करचे अशी मागणी कार्मल बरेटोन ह्या वेळार केली। ना आता ग्लाव्स ना मास्क ना कितें आनी दीसभर काम कर म्हणटा कशें करपाचें तेंच्यांनी सांग म्हाका। हेजेर कोण रिस्पॉन्सिबल आहा? आमकां दिशिल्लें आतां आमकां 9 म्हयने जाले आमचो चेअरपर्सन जाला, सो आमकां कितें तरी डेव्हलपमेंट दिसतलें। आमकां हें कामां सोड हें जायत आसता, जें आमी एटलीस्ट आमी त्या वर्करांक चोवपा जाय, काकूड करपा जाय, तेंची इन्शुरन्स करपा जाय, तें केलां आमी। आतां तें कांयच जायना। अरे म्हाका लज दिसता ते सॅनिटेशन चेअरपर्सन जावपाक म्हाका लज दिसता, कित्याक हें पळोवपा जाल्यार कित्याक दुसरें म्हणलें जाल्यार आतां उदर पळोवपाक गेल्यार आतां आमगेली शेडां व्हडली शेडां आहा, इतर अशें जालां की आमचें पोट फुगोवन पोटांतलें भायर सरता पळय ते भाशेन भितर सगळें भायर सरलें आहा। सो हेजेर फक्त आमकां तितून भितर कांय काम चालू ना, फक्त एक आमकां सालिगांव आमचे 4 ट्रक वता तेजेर चलता, भितर कांय काम चालना। आमी इतले लाखांनी क्रोड्स ऑफ टेंडर जाता, क्रोड्स ऑफ पयशे म्हणटा म्युनिसिपालिटी, म्हाका कळना खंय वता आनी कितें जाता म्हाका कांय कळना, कांयच इम्प्रुवमेंट ना। ते पळोवपाक गेले जाल्यार कितें दिसता इम्प्रुवमेंट दिसता। आमी तेन्ना बोवाळ मारलो रोड कर म्हणल्यार रोड करून आजून पासून रोड जावना। जे लोकांचेर पडटा जे काम करता आमी पयलीं आमी तेंची पळया, जे आमची म्युनिसिपालिटी वर्कांची पळया, जेन्ना आमची म्युनिसिपालिटी वर्कर काम केल्यार आमची म्युनिसिपालिटी चलतली। सो तेंची केअर ना पळय, खरें तांकां एक म्हाका खरें खूब काळकूट दिसता। आमी शूज घालता, आमी गाडी घेवन आमचे ऑफिसर येता, ऑफिसर बरोबर येता, फक्त गाड्यान येता गाड्यान वता, पूण तेंची खरें तेंच्यानी मॅन्युअली तेंच्यानी काम केल्यार तेंकां कळपा आशिल्लें। हे बारीक लोकांचे आमी कोण पळयता? ते म्हण मनीस न्ही।